भोवती आम्ही आयल्या बाप्पा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीनोर पेट कात्या काळजा मोना भेटून करता बलिदान तुझ्या वेदी भोवती आम्ही आयल्या बाप्पा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीनोर पेट कात्या काळजा मोना भेटून करता बलिदान तुवें सांगता दिल्लो असूक तुझी वाट कार्या उबाही काल सरकादीक सोड कोणीक तुझ्या विटणे नातेला मोगा तुझ्या वेदी भोवती आम्ही आयल्या बाप्पा संतोषाच्या उमाळ्या भक्तीनोर पेट करत्या काळजा मोनान भेटून करता बलिदान देवादीन वॉल्टर डिसोसाच्या आत्म्याक मीस दिता बॉलपिन आनी प्रतीक्षा आनी तशेंच सर्ग मीस दिता पर्ल ब्लेसविन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्मा सेकोर तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो मोगाच्यानो एक कुटुंब जावन एवकरिस्ताचे बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या आज सगली पवित्र सभा क्रिस्तियान असो चवथो येता संभ्रमता आयची देवस्तुती मुरये परी गरजे आकातान आसतल्यांक पावया म्हणलो संदेश दिता देवाच्या उतरा मारिफात आनी एवकरिस्ताच्या जेवणा मारिफात आज आमचे थंय येवच्या सोम्यात स्वागत करया मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार आमी आत्मीक तयाराय करून सोम्याच्या जल्माचो संतोष साकोवंक आमी तयार आसा आनी आज ब्लेसविन पर्ल प्रत्येक जावन जेजूक पयले फावटी सेवंक वेता आसता ह्या क्रिस्तियानाच्या काळार जेजूक ताणें स्विकार करचो काळ देखून हो एक ऐन काळ म्हणयेत क्रिस्तियानाचो काळ ब्लेसविनान जेजूक स्विकार करचो काळ देखून आज प्रत्येक जावन ताचे पासत आमी मागया देव ताका आशिर्वाद दिवन दी ताका बरो फुडार फावो करून दी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबादारा पासत आमी मागया आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वां पासत आमी मागया जेजून बसायल्लें ते शांत समाधान आमच्या कुटुंबांनी रास करून आमची कुटुंबां समाधानाची बिडारां जावंक तोच जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्या की आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सौर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडार सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद लागीं विणाते करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं Krista
सर्वेस्परा तुझ्या दोतानं आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणासल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सस्ताच्या सस्ना. आमेन. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप अशें म्हणटा सर्वेस्पर पूण तो बेतलेहेम एफ्राता जुदाच्या कुलयेमध्ये तो भोव ल्हान तरी इस्राएलाचे राजवटी चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो ताजो आरंभ न्ही आतांचो बगर भोव पुर्विल्ल्या काळाचो देखून प्रस्तुत जावचे आसा ती प्रस्तुत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांगतलो उपरांत ताजे उरिल्ले भाव इस्राएला तशी परतून येतले सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताजी पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तो सुशांती जातलो. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मुळाचो परजळ आमचेर फांकय. देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर फांकय. आयक आमकां इस्राएलाच्या गवळ्या खेरोबा वयर सिंहासनार बसून आसल्या तुज्या मुखा मुळाचो परसळ आमचेर पडून तेद्वा चडवून आमकां लाभतले. देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर फांकय. धळभराच्या देवा आमकां फुटकन पळय सर्गार्ता नदर घाल हे दाखवालीचे लागीं येवन भेट कर तुज्या उजव्या हातान ल्हान मोठ केलेली दाखवाली भाळकून सांभाळ. देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर फांकय. देवा आमकां एकठांय कर तुज्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर फांकय. सांत पावलान हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो ह्या पासतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूट तुवें तयार केलें. होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली ना. तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यात म्हजे विशान बरोवन आसलेलें बरी देवा तुजी कुशी करूंक हांव आयलां. पयलो तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली ना.
उपरांत तो म्हणटा तुजी कुशी करूंक हांव आयला अशें म्हळ्यार तो पयलेंच अरदान स्तुतिरत करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेन लागून जेसू क्रिस्ताचे कुडयेच्या एकूच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतार हें. देवाचे बुडकार. Alleluia, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. Servis borace Cel, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. Servis borace Cel, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. कोण मुझो मोग करता आणि मुझे उतर पडता. तवळ मुझो बाप तासो मोग करता ताचे दया मी रावतेल्या. Alleluia, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. Servis borace Cel, servis borace Cel. Alleluia, servis borace Cel. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोन्याच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग खंय तावरो म्हाका फावत जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हणून सतमांतलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणाली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मदेव म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. कित्याक आपल्या किरकोळच्या रांडसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवाचे उतर हे. मगनी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आदवेंताचो काळ तो. आयताराचे प्रतीक्षा टिचर भुरग्यांक दोतोन काणगोन आसली. भुरग्यां कडेन टिचरीन म्हळें, आनी भायर हांवें माती हाडून दवरल्या. त्या मातयेतावन रुपणें करूंक जाता. आवे माती म्हणटा ताका. तुमकां एक होमवर्क आसा. तुमी दोतोनीची क्लास जावन मीस जाल्या उपरांत आनी ती प्लास्टिकान दवरल्यांत तुमकां कितली कितली माती जाय तितली माती तुमी तुमच्या घरा व्हरून वचा. आनी येवच्या आयतारा तुमी दोतोरणी घेताना त्या मातयेतावन कितेंपणी रुपणें मॉडेल तयार करून हाडी जाय. भुरग्यांक बारी खुशी. कसली म्हणी एक्टिविटी करची म्हळ्यार थोड्या भुरग्यांक बारी आसक्त. भुरग्यांनी प्लास्टीक तोटो खाण गेलो आनी थोड्यांनी इल्ली चड माती, थोड्यांनी इल्ली उणी माती अशें खाण घेवन
वाटेर येताना दोगां भुरगीं ती फ्रेंड्स आनी तांचें नांव एकलें ब्लेस्वीन आनी एकलें पर्ल. ही दोगां भुरगीं उलयत आसात. पर्ल ब्लेस्विना कडेन विचारता, तूं कालें करता ह्या मातयेंत हांव? वॉट आर यू गोईंग टू डू? ताका ते म्हणा लागले, आय विल मेक ए ड्राकुला, आय विल मेक लुसिफर, सेटन. सेटन, लुसिफर, ड्राकुला. अप्पा, आय डोंट लायक इट. ही इज डार्क, he has a big tail, he is no good man, I don't like it. म्हणता असताना आनी एकले विचारता ताचे कडेन, तूं कालें करता ही? वॉट आर यू गोईंग टू डू? ताका ते म्हणा लागले, आय विल मेक एन एंजल, आय विल मेक एन एंजल. हांव एक आंज बुडवो करता. आंज बुडवो? काल्याक आंज बुडवो करता ही तूं? आळे पोरवां क्रिसमस ने घरतानाच्या गोठ्यांत दवरूंक आंज बुडव्याचें काम कितें कळिता तुका? आंज बुडव्याचें काम जावन आसा गायन करचें, स्तुती करचें, अर्गां दिवचें. म्हाका क्रिसमसा वेळार देवाक अर्गां दिवचें, स्तुती करचें, गायनां करचें भुरगें जावंक जाय. प्लीज यू डोंट डू दॅट ड्राकुला अँड ऑल दॅट. सेटन, लुसिफर, ही इज नॉट गुड. तो शिमटी घालता कानाक आनी फातर करूंक तो शिकयता. आतां पर्लक आनी ब्लेसिनाक दोगांयकी कन्विन्स जालें की ह्या भुरग्यान सांगचें सोमा आसा आनी हांवूय आंज बुडवो करता. आंज बुडवो आमकां सर्गाक व्हरून पायता, लुसिफर आमकां यमकोंडा व्हरून पायता म्हणलो संदेश तांणी सांगता घालन नेक्स्ट आयतारा दोतोरने घेताना दोगा जाणांनी आंज उडवेकर हाडले. आनी प्रतीक्षा टिचरी बारीक खुशी जाली आनी म्हणा लागली, शाबास शाबास, आंज बुडवे तुमी केल्यात. कित्या खातीर? आनी भुरग्यांनी सांगले, आंज बुडवेचें काम देवाची स्तुती करचें, आराधन करचें. आनी त्या देखून नतालां फेस्ता वेळार देवाचें आराधन करूंक, गायन करूंक आमी तयार आसा म्हणल्यार असो गुर्त म्हणा लागली. आनी प्रतीक्षा टिचरीक त्या भुरग्यांचेर व्हरतो अभिमान जालो. पर्ल ब्लेस्वीन, कितलें सुवित्त नांव पळय तुजें. पर्ल म्हळ्यार गो तेगालें म्हणून. यू नो वॉट इज पर्ल? पर्ल कालें म्हणचें. पर्ल कोंकणीन कालें म्हणटात. एक दिर्वे म्हणचेंगी, देणे म्हणचेंगी, भांगार म्हणचेंगी, मोलादीक वस्त म्हणचेंगी. पर्ल मोलादीक वस्त. ब्लेस्वीन म्हळ्यार कालें ब्लेसिंग, पेसां. तुज्या आवय बापूयक तूं एक पर्ल, तूं एक ब्लेसिंग. पळय मू सोमांगी हांवें सांगचें, ती वय म्हणटात तुका तशें भोगताय. आज सडीत तरान भोगूंक जाय. कित्याक म्हण सांगल्यार हांव तेणें बायतान येताना गेट बंद, हांगा वाघान व्हरूंक नात. परत्यान फाटीं वचून तेणें तान आयलो. तुज्या डॅडीन मम्मीन पळय आज तुज्या खातीर तूं ब्लेसिंग, तूं पर्ल म्हूण सांगून इतलो व्हडलो संभ्रम भायर केला. आनी आज शेनवार दीस जाल्यार पळय फास्ट संतोश आयला, आतां विल्यम आयला, हांव आयला. आमी तिगी जाण पिरगेजींत आसचे. तशें म्हणटा आसतना डॉल्फी आयला आनी तुमचो विगार आसा 5 जण फादऱ्याक. आनी आज इगज भरून लोक आसा हांगासर. आनी सगळ्यांची आमची आशा तुवें पर्ल जावन मोरा पर्यंत मोलादीक परजळीक जायचे, सुबित सुंदर आसचे. आनी तुवें तुज्या कुटुंबाक आनी सगळ्या पवीस सभेक आनी ह्या फिरगजीक कितें जायचे? ब्लेसिंग जायचे, ब्लेसिंग बेसांव जायचे. आनी ह्या खातीर आज बरो संभ्रम. कोलो संभ्रम? पयल्या कुमगाराचो संभ्रम. पर्ल जावंक, ब्लेसिंग जावंक कोण आमकां कुमो करता? जेजू आमकां कुमो करता. आनी तेय येवकरिस्तांतलो जेजू. ह्या येवकस जेजू कडेन कितलें चड तूं साडाबड दवरताय, असो मोग करताय, तूं पर्ल जाताय, तूं ब्लेसिंग जाताय. कुमगार खाण गेल्या उपरांत कॅरेस्मॅटीक कंतारांत एक कंतार गाले म्हणटात, हांव अर्गां दितां जेजू,
हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. म्हणून कळटाय तुका? सदांय म्हणो जशें, कित्याक तूं पर्ल ब्लेसिंग आनी एंजल जायचे जाल्यार जेजू कडेन एक पोटोन अशें म्हणूंक जाय. आनी तातूंत आनी एक चरण आसा, हांव तुजो जाला जेजू, हांव तुजो जाला जेजू, तूं म्हजो जालाय जेजू, हांव मोग करता जेजू. कितें सोबीत कंथार आज तावन तुवें म्हणूंक जाय, तोळ तोळ म्हणूंक जाय. जाल्यार तूं खंडी जावन पर्ल आनी ब्लेसिंग तुज्या कुटुंबाक आनी तुज्या आवय बापूयक, फिरगजीक आनी सगळ्या समाजीक जावंक शकतली. आज आदवेंत असो कितलो आयतार प्रस्तावन दिले न्ही. आज आदवेंत असो 4थो आयतार, बॉलपीन आदवेंत असो 4थो आयतार. आनी 4थ्या आयतारा लितुर्जी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता? मोरयेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. वांजेलांत संतोशान वाचले, मोरये माय कशी धांवन धांवी गेली, त्या विशयान दिल्लें. लितुर्जी, आयची लितुर्जी ताका संबंद जावं. आतां नतरांचे बेस लागीं लागीं आसा म्हणटाना 4थो आयतार मोरी एक आदर्श व्यक्ती आमच्या जिवितांत. देखो मोरयेची देख आमी घेजय. नतरां फेस्ताक येदोळसो तयाराय सुरू जाय तुमी जाणांत. आतां हांगा येवच्या पयलें एकलो म्हाका फोन करी लागलो, फादर म्हजी एक स्टॉल आसा, तातूंत क्रिसमस कार्डां आसात, नेकेत्रां आसात, क्रिसमस ट्री आसा, तुमी लोकांक एनावन्स करीचे म्हूण सांग. आतां तयाराय सुरू जाल्या. गर्दनाचो गोठो थोडे तरणाटे इगर्जे कडेन येवन करूंक सुरू केल्यात. आनी अशें म्हणटा आसतना ही पुरा तुमी भोवशा घरा आयिल्लो कुसवार बाजूंक सुरू केला आसतलो. आवाज लोरेट्टो गेल्लो म्हज्या आदल्या फिरगजीक 1-2 घरांक भेट करून गेल्ल्या वेळार तांणी म्हळें, फादर कालच आमी क्रिसमसाचो कुसवार करूंक सुरू केला, जाल्यार तुमकां इल्लो म्हूण सांगून व्हरा म्हूण दिलो म्हाका. आतां क्रिसमस लागीं लागीं आयले म्हणटाना कुसवार घी, गर्दनाचो गोठो घी, ही पुरा तयारी करता. मोरयेन कुसवार करूंक ना, मोरयेन गर्दनाचो गोठो करूंक ना. मोरयेन कितें केलें? तिणेंय क्रिसमसा तयारी केली, कसली तयारी तिणें केली तें आमी हर एकल्या भावार्थ्यांनी समजून घेवंक जाय आनी आमी तशेंच करूंक जाय. पयली तयारी तिणें केली भावार्थाची तयाराय. भावार्थाची तयाराय म्हळ्यार कितें? देवाक तिणें पळोवना. गाब्रिएल बुडवो देवाचो ताळो जावन तिका सांगता, तूं हांव कुवार जाली, गर्भे जातली आनीक एका पुताक प्रसूत जातली. कोणा वरवीं गर्भे जातली? करार जाल्लें जुजे कडेन. जुजे तावन न्ही, कोणा तावन? कोणा तावन? लेस्बीन कोणा तावन? पवित्र आत्म्या तावन. पवित्र आत्म्या तावन. कोण पवित्र आत्मो? पवित्र आत्म्यावरी गर्भे जाता ते जाल्यार आतां आमकां समजना. त्या वेळाचेर मोरयेक कशें समजोवचें? फाल्यां प्रतीक्षा करा वचून मम्मी कडेन सांगत जाल्यार, मम्मी म्हाका गाब्रिएल बरो दिश्टी पडलो आनी म्हणूंक लागलो गर्भे जाता खंय, एका चरके प्रसूत जाता, हाले म्हणटाय गो, तकली समान आय गो, पिशा लागल्या हांवें तुका, 2 गाडी पडटल्यो तुका. मोरये म्हाका हाले समजलें गी हांव नेणा. कित्याक म्हळ्यार तिका सुद्दां आनी 14 वर्सां प्राय, आनी 14 वर्सांच्या प्रायाच्या भुरग्याक गर्भे जावचें, पवित्र आत्मो हे परा कडेन हाले समजता. आनी त्या काळाचेर कोणी जर चेडूं भुरग्यांक काज जायनासतना गर्भे जाल्यार, आतां गर्भे जातात, गालें करता तुमी जाणात. त्या वेळाचेर गालें करतले गो ते पातोर काणगून जिवशीत मारतले, पातोर काणगून जिवशी मारतले. जुदेव लोक तशें करतले. तिका कळीत आसा जुदेव स्त्री ती बेनिसानाय तिका, तरी पूण ती कितें म्हणटा? आपले सोम्याची चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी तशें जालें. ती भावार्थाची तयाराय. देखून बरेणार देवशास्त्री म्हणटात, मोरी गर्भांत गर्भी सांबाळच्या पयलें तिच्या काळजांत भावार्थान गर्भी सांबाळली. भावार्थ दोळ्यांक दिसना देव, तरी पूण देव विस्मितांक करता म्हूण सांगून ती भावार्थान पातयेली, सत मानली.
आमी क्रिस्तवांनी कितें कुसवारगी गर्दन सोड करता करता आसतना भावार्थाची तयाराई ती गरज भावार्थ देवान दिले ते देणे तो भावार्थ सांबाळूंक हर एक आयतारा मिसाक येवंक भुरग्यांक शिकोवंक आनीक सांजेचे एकंतार म्हणी ये जेजू आमच्या सोम्या किती जाणां म्हणटात कंतार आजकाल हे कंतार आमी 11 वर्सां सेमिनरीन शिकल्ले हांव थंय कोंकणींत कंतारां म्हणनात इंग्लिशाक तरी पूण आवयच्या उस्क्यार शिकल्ले हांव पळय आतां सगळें कंतार आजुनी उडास येता सर्गाराया आमच्या जीवा संसाराच्या सडभंडारा मेळच्याक आमकां भाच्यावी घेऊन ये सर्गा सावी कळले सगळं ब्युटिफुल वर्ड्स सर्गाची सावित्त काण घेऊन ती ये सावी हाडली आहे बॉलपिन घरची घराची सावी हाडली आहे प्रतीक्षा हाडली आहे कोण हाड्या सावी तुझ्या हाड्या की बॉलपिन हाड्या घराची सावी जागृत काय सांबाळटात न्हू ताच्या हाड्या जागृत काय दवरले तुवें पाट येताना घराची सावी तुजे कडेन म्हणी ना जाल्यार प्रतीक्षा आज राती कितें करतले पळय घरा सर्गाल हेम कोण जातलें कित्याक म्हळ्यार घरा भितर संभ्रम जावन पुरो जावन घरा भितर वचूं जायना जाल्यार कळली गजाल सावयेची कितली जाव तुमी करतात आनी जेजू सर्गाची सावी संवसाराची न्ही तुज्या घराची न्ही सर्गाची सावी काण घेवन आयिल्लो भावार्थाची तयारी ह्या घडिताक दुसरें मोरयेची तयारी मागण्याची तयारी मोरयेन मागणें केलें आयच्या वांजेर आयकलें न्ही निमाणो वांटो सोम्याची स्तुती करन ती म्हणा लागली मोरयेचे स्तुती गायन म्हणटा आमी म्हजो जीव सोम्या थंय संतोष पावता म्हजो आत्मो ताचे थंय उल्हास पावता कितले अपुर्बायेचें कीर्तन आसा तें म्हजो जीव सोम्याची ओडवी गाथा म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसनेक मोगादा अपुर्बायची कंतारां भाव भयणीनो ह्या हप्त्यांत एक दोन कंतारां म्हणोजे हर एका घरांनी इल्ले मागणे चड म्हणोजे कुसवारी लोबकली एक दवरा कुमसार जाया पयले हांवें म्हणच्या कुमसार जाले शिवाय कुसवार खायनाकात करा कुसवार करून दवरा खावच्या पयले कुमसार जाया हांव चिंता हांव विगारांनी ह्या हप्त्यान कुमसारां दवरल्यान म्हणून सांगून हांवें दवरल्यान भुरग्यांक एक दीस दवरल्यान व्हडांक एक दीस दवरल्यान आजकाल भुरग्यांक कुमसाराची रूच ना व्हडांक कुमसाराची रूच ना व्हडांक ती येना भुरगीं खंय येतात मागण्याची म्हळ्यार ते कुमसार आज पयल्या कुमगाराक कुमसार थोड्या भुरग्यांनी पाद्र्यापण अरेंजमेंट करनातल्यार आनी कुमसार जावचे कितें जागोत ते आवय पयलीं सांगायचे कुमसारा वच पुता या पुता उट्टूक या पुता कुमसाराक आनी खंय रेतीर आल्यार गेल्यार रेतीरेक नाल्यार आनी एका करेजमांत एक कुमसार जातात क्रिस्मसाक कितले कुमसार जातात मागण्याची तयारी तिसरें जावन आसा सेवेची तयारी कितें म्हणटा वांजेलाच्या मोठव्या वांजेलान मोरी धांवन धांवी गेली मोरी कशी गेली धांवन धांवी गेली खंय गेली दोंगराळ प्रदेशांतल्या कितले पयस लोक जाणा तुमी 80 मैलां पयस गेली ती काल्याक गेली गुरुवारी सामान खावंक गी गुरुवारी सामान आदी करतली न्ही गुरुवार जाता सामान करतली न्ही ती सामान खावंक गेल्ली की आतां ती घर बेस जाल्या देखून एलिझाबेथ तिका उठलो सामान करता कुंगडा मास चिकन फ्राय पुरा कर बरो सामान करता जेवंक गेल्ली ती या आतांची बायल मनशां बेड रेस्ट म्हणटा तशें मोरी थंय बेड रेस्ट करून गेल्ली गी एलिझाबेथीच्या घरा ती काल्याक गेल्ली एलिझाबेथ प्रायाची उत्तर प्रायाची ती गर्भेस्त आसा तिका 6 म्हयने जाल्यात देखून तिची सेवा करूंक ती गेल्ली आनी कितले दीस एक दीस गी 2 दीस गी आमकां घरच्या मनशांक सेवा करूंक खूब कोण येता पूण ती तितले पयस वेता आनी कितले तेंप रावता ती कितले तेंप प्रतीक्षा कितले तेंप म्हणून सांगला कितले तेंप मोरी रावली एलिझाबेथच्या घरा बॉलपिन कितलो तेंप एक हप्तो 15 दीस 1 म्हयनो 3 म्हयने एलिझाबेथ सांगात रावली काल्याक सेवा करूंक तिणें सेवा केली ती धांवन गेली सेवा करून आज सेवेचो विशय काडल्यार पाय पुरा पाटी लोकांचे
देवा घरका इल्लीं चेडवां भुरगीं चेडके भुरगीं आलतार भुरगीं आसात जायत्या आलतारीन आलतार भुरगीं तर ल्हान जाल्यात आजकाल आलतार भुरगींची सेवा करूंक नाका तांकां पयस रावतात मिसाक येवचेंत कश्टांनी आयल्यार पयस रावतात गर्दनाचो गोटो करून पळया कितले जाणां येतात म्हूण सांगून गर्दनाचो गोटो करूंक एक थोडे तरणाटे इल्लीं चेडवां भुरगीं चिंतया एक 8-10 जाणां कश्टांनी येवचे ती व्हडल्या व्हडल्या फिरगेची इतलो लोक आसा नक्की येनात सेवा म्हणटाना पांय पाटी कोणें सेवा करची आमची फिरगज आमी सेवा करीचे घरांत सेवा मालगाड्यांची पिडेस्तांची सुलाभ न्ही कश्टांचें काम तें पूण मोरी 3 म्हयने सेवे खातीर वेता आजकाल मनशांक घेवंक धांवन येतात काली मेळटा म्हूण सगळ्यांत धांवन आयली काली दिवंक आसा सेवा दिवंक आसा काम करूंक आसा श्रमदान करूंक आसा हांवें ह्या 34 वर्सांनी ह्या जग जावन कितलेशे फावटी श्रमदानाक आपयतना मागीर बेजार जावचे फील घालें म्हणटा डिप्रेस देखून घालें करचें नाका श्रमदान नाका कामाक तो मनीस दोन करया श्रमदान करून कोणाच्या पांय काडपाक आतां जायना तरणाटे भुरगे येवंकूच येना थोडे दिसा पयले श्रमदान दवरले आमचे गार्डन नितळ करूंक वायसच्याच भुरग्यांचे एक 6 जाणां चेडवां भुरगीं 2 चेरके भुरगे चेडवां भुरगीं बागोवन म्हण इल्ले तण काडटात चेरके भुरगे अशे रावून तांकां उठबस करतात ते एक बाग घेयनात करिनात हांकां तमाशे करतात करतेल्यान हली गजाल सेवेची गजाल म्हणून मोरयेची देख आमी खाण घेवया पयलो कुंभार ब्लेस्वीन पर्ल ते ब्लेस्वीन पर्ल ब्लेसिंग आनी पर्ल जायचे जाल्यार कितें करीचे मोरा पर्यंत पवित्रान मेळ्ळो भावार्थ घट्ट सांबाळीचे मागणें करीचे आज मात्र न्ही केदाळे मागणें करीचे आज हांव विचारल्यार सकाळ मागणें म्हणलें तुवें आज सांगचे नाका जाप दिनाका तूं मागोत्ता मस्ताना म्हणनात सकाळ कितले जाणां मागणें म्हणटात म्हणनात भुरगीं म्हणटा ते व्हडा म्हणटा ते नंतर रातीक म्हळ्यार जालें इल्लेशें इल्लोसो तेर थोड्या कडेन आंबोरी मात्र तेरसी ना मागणें आनी तिसरें इल्ली सेवा तूं वाडोवन येता आसतना इगर्जींत खंय इल्ली सेवा तुमच्या कुटुंब हांव जाणा संतोशींतले पयसतावन येना विल्यमतले पयसतावन येना तुमच्या कुटुंबांत तो इगर्जेचो मोग सेवेचो मोग आसा दान धर्माचो मोग आसा आनी त्या देखून हांव पयलीं कितें बरी देख दिल्या तें शीक बरें जा पर्ल जा ब्लेसिंग जा देवाचो आनी मोरये मायेचो आदार बेसांव निरंतरी तुजेर ह्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या समेस्तांचेर आसूं आमेन. उबे रावया बवर्ताची उसारणी आमी करया सत म्हणटा देवा सर पदवेदार बापा सर्गा आनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र न्यावरी गर्भे संभवलो अंकुवार मरयेत हांव जल्मलो पोंच पिल्या ताका ताणें सोंसले ताका कुर्सा सोडलो तो मेलो आनी ताका केपेलो तो मेल्ला मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांचे मुनसिबी करूं येतलो सत म्हणटा पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पथकांचे बक्षाने कुडीचे जिवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. जे कितें बाबार्थान तुमी मागतात ते सगळें बाप तुमकां दितलो म्हणल्यार जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन सोर आमची प्रार्थना बापा समोर दवरया. आमचे सो बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभा चलोवन वरच्या आमच्या पाप सेवाक बिस्पांक येसाकांक धार्मीक भाव भयणी आनी लायकांक सतानितीच्या आनी मानवीक मावल्यांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक राजकीय वावरांत मेतेर जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणींक लोकांच्यो गरजो समजून तांच्या गरजा आकांतान पावोवंक तांचे ते निस्वार्थ मानवभाव रुपीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या फिरगजीच्या गरजेवंतांक आनी निराधाऱ्यांक आमी सदांच आदार दिशे तशेंच एकामेकाच्या कश्टान संबंद करूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक आमच्या बवरी वस्ती करच्या आ क्रिस्तीन भाव भयणी ते
आम्ही उदार मनांचे साव आमच्या क्रिस्ती सेवेच्या गरजांद्वारे तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तची खरी वळख तांकां दिव आमकां तुझ्या कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना आनी हेर मारेकार पिडे वरवीं कश्टांतल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल तांचो भावार्थ घट कर. तशेंच पिडेंच ताची साखरे करच्या सर्वांक तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या युकरिस्ताच्या मेचा बोवारी एकठांय चल्ल्या आम्हा सर्वांक समाधान पाठय. आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्ली मोगाची बिडा राखन आमकां सुमेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता आमी आज पयले फावटी कुंभाराच्या सक्रामेंता मारिफात तुका सेवच्या पॉल ब्लेशवीन पासत सदांच ताका तुज्या मोगांत वाडय गुणाशे गुणांनी ताका नेटय आनी भरपूर आशिर्वादांनी ताका बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता तुजी आशिर्वादा पॉल ब्लेशवीनाच्या आवय बापय भाव आनी कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांचेर बरी भलायकी मोतीचे समाधान कुटुंबान संतोष बरोवन उमटून दी. तशेंच कुंभाराची दोतोन शिकयलेल्या शिक्षकांक तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर दोळे आमच्या आमी दांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत आमी मागया. परगांवांत वावर करनासच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी आसच्या आमच्या फिरगजेंत आसच्या प्रायवंतां पासत पिडेस्तां पासत आमी मागया. मोगळा सर्गींच्या बापा आमी तुजे समोर दवरली सोर आमची मागणी तूं दायेन मांडून घे. आमी हर एकल्यांनी तुज्या राजा कुशीन सोमकोंक आनी आज प्रत्येक जावन परलान तुज्या पुताक सेवंक वेता आसतना तुजी आशिर्वादां पवित्र आत्म्याची मजत प्रत्येक जावन ताचेर आनी आम्हा सर्वांचेर तूं फांकय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Mona Sangi
शरण तुझी समरता जिनी आमची समर्पिता पातका घेऊन लजेन येता बुरवोश आमच्या आमकां तुपा भोगो सामर्थ्या सुम्या काकुळदारा घेऊन सोम्या घेवाय काळजाची मोनासगी मागतावामी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक म्हणटात असलें जावं म्हण मागात. कितें तुमचो आतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळ्ळें आमच्या आनीक पवित्र विचारां सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान भगवंत ओंकार मरयेची खूस सुफळ केली. तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यान तीन देनी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देम वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले उतरांवरत्या मोगान अंकवार माईन ताका सांबाळलो. जुआवण ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या सल्माचे परबेक संतोषान तयार सोंवच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमच्या मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो म्हणून आमी सगळीं गितां गावून वाकाणणेची देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जात ताणें काल्स घेतली तुका नुव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुट परगट होया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटतो तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही उद्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मातसो मेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पौलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खरी मरये देवाचे माये संगती बगेवन झुजे ती सोपोती बगेवन धर्मता आनी चर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदण आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मोडान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन गावुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका. पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान स्वस्थ काय आमकां दी.
सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शाणत रेखतल्यांक आमकां तुझ्या उदार काकुळतीन सौर पातकांतली सुटे आणि सर्व कांतांतली वाठय Kaswaki, putri ani mahima, tuji sasna, sasna. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोब्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकूळ देवाची शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी पळय आई देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी सम्याक तुमचे भितर येवचें म्हाका खबर पूण तुज्या कारणांच म्हाका भलायकी मेळटली जीविताची जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भुगतान बागो आम्ही या दुडून असताना विकते फारीक नासता पिये सस्नापाच्या कणाक लाले आम्ही या अमर जीविताची जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भुगतान बागो आम्ही या दुडून असताना विकते फारीक नासता पिये सस्नापाच्या कणाक लाले आम्ही या Jesu जीविताचो उडो ताका जेवची
बुकेंचिनान ताचे रगत खरेंच पिवन संसार दिता जीवत्रान अमर जिविताचे जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भुगतान मागून आम्ही या दुडून असताना विकते फारी करनासता पिये सस्तापाच्या कानात लाले आम्ही या अमर जीविताचे जरी सरशी आम्ही या तांबानातली ती भुगतान मागून आम्ही या दुडून असताना विकते फारी करनासता पिये सस्तापाच्या कानात लाले आम्ही या मोगाळा जिजू आज पयले पवटी उंड्या रुपार तुजे मांस आनी रगत जावन म्हाका काळजांत म्हज्या काळजांत हायल्याक हांव तुका अर्गां दितां. हे म्हजे कालीस सदांच तुज्या मोगान आत्रेकून आसा. म्हाका बावार्थांनी आनी बऱ्या शेगुणांनी नेटय. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक आनी सर्वांक कुरपेन बावार्थांनी भर. जिजू हांव म्हाकाच तुका सगळोच तुज्या हाती समर्पितां. तुका काळजां जियोंक म्हाका तुजें स्कन घे. अर्गां तुका सुम्या जिजू, हगलाप तुका सुम्या जिजू, तूं जा सदांच म्हजो. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत ससनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हूण आमी बरवशान भरल्या. आमच्या सोडवंदराच्या सल्माची परब जितली लागीं लागीं पावता तितली व्हड जावं आमची भक्ती. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. जेजूको येवकरिस्ताद्वारे पयले फावटी आज काळजांत सेवलेल्या पर्ल प्लसनाक हांव उल्हासितां आनी ताच्या भावार्थी जिविता पयनात हांव ताका बरें मागतां. सांगातास ह्या संभ्रमांत आमकां सहकार दिल्यात प्रधान याजक जावन मानदेक विलियम, तशेंच ह्या मिसाक आमकां प्रसंग दिला आमचो विकारवार मानदीक सुप्रियान आनी सहपटवणी केल्लो मानादीक फादर संतोष, तशेंच मानादीक डॉल्फी हांकां हांव तुमचे नवीन देव बरें करूं म्हणटां. येवच्या हप्त्यांत मिसाची तेसावं ह्या प्रमाणे आसात. सोमारा देवादीन मार्सेल सोज आनी रुफीन मोंतेरो पासत. मंगळारा देवादीन डॉली संतानेज, देवादीन रेमेज वेगस, देवादीन रोसलिन आनी जेरोम, देवादीन एंटनी संतानेज, देवादीन लिली आनी आल्बर्ट फर्नांद आनी देवादीन रेमंड मानादीक रेमंड मस्करन पासत. बुधवारा देवादीन डेनिस डेसा पासत. ब्रेस्तारा अर्कां जावन अरुण गॉर्डन फेराव. शुक्रारा अर्कां जावन स्वीटी मिलिटा सोज आनी अर्कां जावन क्लेमेंट वेरोनिका आनी सनील सावियो सोज.
शनिवारा येमच्या आयतारा 7 वरांचे मीस अर्गां 7 वरांचे 9:30 वरांचे मीस अर्गां जावन दिता मेरी सोसू आदल्या आयतारा जमो जाल्ले दान आसा रुपये 11,744 11,704 येवच्या आयताराची 7 वरांचे मेसाची देवस्तुती चलोवन वता विश्वराणी वाडो 2022 वर्साची दिसपट्टी मागणी आनी नियाळ आटापचो कापुचीन फ्रातींचो बायबल डायरी हांगासर तुमकां मेळटा दफ्तरांत तो तुमकां मेळटलो हाचें मोल आसा रुपये 150 तशेंच भायर स्टॉलांत तुमकां ह्या येवच्या वर्साचे कातोलीक पंचांग कॅलेंडरय मेळटलें डिसेंबर 25 येवच्या आयतारा आमी नतालाचे परब संभ्रमतांव शुक्रारा सांजेर 7 वरार हांगासर नतालां गितां आनी 7:30 वरार संभ्रमीक मीस आसतलें येवकरिस्तीक संभ्रम इगचे भायर मैदानार जातलो सोनवारा सकाळीं 25 8 वरार हांगासर मीस आसतलें येवच्या सोनवारा सांजेचें मीस आसचें ना येवच्या आयतारा भुरग्यांक दोतोर आसचें ना येवच्या आयतारा मिसाचो वेळ सकाळीं 7 आनी उपरांत 9 वरार नतला फेस्ताक तयाराय जावन फाल्यां मिसा उपरांत इगर्ज नितळ करूंक आसतली सटल्यांनी रावून इगर्ज नितळ करूंक आमी विनंती करता फाल्यां एकच मीस आसतलें सकाळीं 7:30 वरांचेर नतला परबेकची जबाबदारी आमी नोटीस बोर्डाचेर घाल्या देवस्तुती अभ्यास बुधवारा 22 सांजेर 6 वरार आसतली देवस्तुतीची जबाबदारी आसल्यानी ह्या तरबेतेक तुमी हांगासर हजर आसूंक जाय नतला संभ्रमाक कर्सा बाबतीन मुट्टूम रावूंक फुलांक सावंस कदेलांक दान दिवंक आनी स्पॉन्सर रावूंक तुमकां अवकाश आसा जानेर 5 तावन 5 शनिवारांनी सांजेर 3 तावन 6 वरां पर्यंत बजवडींत सामादेवाच्या वांचलाचें गुंडायेन अध्ययन करूंक एक क्लास दवरले आसात सर्तीक विवर नोटीस बोर्डाचेर आसात आसा दायकन पळयात फिरकस फेस्ता विशीं निर्धार करूंक फाल्यां मिसा उपरांत फिरकस सभेची जमत आपयल्या फाल्यां सांजेर कातोलीक सभा आनी ICYM हांच्या जंट सहयोगान 3:30 वरार बांधव्या अंतरधर्मी क्रिसमस सौहार्द कोटा आसतलें देव बरें करूं उबे रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता सर्गींच्या बापा आज पर्ल ब्लेसिंगान पयले पोटी तुज्या पुता जेजूक उंड्या रुपान त्याच्या काळजांत स्वीकार केला ह्या वक्ता ताचें कुटाम आनी हें फिरगस कुटाम आनी पवित्र सभा व्हडा संतोशान भरल्या आनी संभ्राम आमचे थंय भरला सर्गींच्या बापा मरिये माया सांगता पर्ल ब्लेसिंगान तुज्या पुताचे जानान असो मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो मिस्तेर नियाळूंक आदार दिवच्या ह्या रोजर मायाच्या कोंताचेर तुजो आनी बेंतिणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेजूच्या पावलांनी चलोवंक माय मोगान शिस्तेन दिसान दिस तें वाडोवन तुज्या पुताच्या मोगाक साचतावन परजळोवन दी
आनी ताणें जोडलीं बेसांवां ते हेरांक वांटून घेवन दी आनी अशें ताच्या कुटुंबाक ताच्या शेजारा फिरगजीक आनी समाजीक व्हडा संतोशाचें सांदो जावन तें जिवोवन दी तुजें उतार मरये मायेन काळजान दवरून नियाळ्ळ्या बरी खरी एक दिसा तुजें उतार वाचूंक तें महत्व दिवन वाचून नियाळ करन ताचो अर्थ ताच्या जिणेन जियेवन तुज्या उतराक साक्ष जावंक ताका कृपा दी जो जेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक Jesu, आमच्या सोम्या सोडय आमकां भाग्यागन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव बेगी या salvar kerja unsha kula nasam kini suri naka Yesu amcha sumya sadayamka bhagya dunya amrit amcha jiva Somya amcha Tuja sowe, aukar muria shivadi vanga. बगेत मरी विश्वरणी आमकां सोत विनंती कर बगेत खुशीचे करवे देवा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन